I'm not feeling well, guys. So sorry. ओळखीता उलयतले आता. आणि तुमका सुद्धा तेच सांगता की आवय बापूय न्हू सदांच मेळना. बाकी दुनियातली न्हू सगळी वस्तू गावतात. गुड न्यूज कितें आणाय, माझी चेन न्हू गावलेली आसा. कोणी फाडसून ओडली पळय ती न्हू माझ्या टी शर्टान उरली. सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणा बरी आसात. सो गायज, एक व्हडली गुड न्यूज जावन आसा. गुड न्यूज कितें आणाय, माझी चेन न्हू गावलेली आसा. तुमच्या सगळ्यांच्या ब्लेसिंगांक लागून तुम्ही गायज न्हू म्हाका खूप ब्लेसिंग दिल्लेले आणि अशें म्हटलेले सुद्धा की चेन घरात कडे आसतली म्हणून. हय गायज, ही चेन माझी घरात कडे गावलेली आसा. थँक्यू सो मच म्हणपाक सोदता की तुम्ही माझ्या लागून प्रेयर केल्लेले आसा म्हणून. आणि मेन थिंग ही म्हाका चेन गावली खबर आहा, तुमकां सांगू शकना हांव कितले एक्सायटेड आहा ते. दुसरे म्हटल्यार न्हू ही चेन गावप म्हणजे म्हाका अशें की व्हडलो खजानो गावलेल्या भाशेन. कित्याक की ही न्हू म्हाका डॅडीन दिल्लेली एकुलती एक वस्त. ती म्हाज्या वांगडा सदांच आसता आणि ही आसपाकूय जाय म्हणून हांव न्हू देवा कडेन सदांच मागता. काल सुद्धा न्हू हांव देवळान गेल्लेले, देवीक इतलेच सांगलेले की माझी चेन गावल्यार पुरो म्हणून. कित्याक की म्हाका न्हू ही चेन म्हाज्या डॅडीन दिल्लेली म्हणून. आणि मेन थिंग गायज, ही चेन न्हू आयज म्हाका गावलेली आसा घरा कडेन. पण न्हू हेतूर ट्विस्ट आसा. ट्विस्ट कितें खबर आहा? ही पळय, ही चेन न्हू कोणी तरी मारलेली. ही पळय, हेवटेंतल्यान लांब आसा आणि हेवटेंतल्यान न्हू चेन कातारल्या. कळ्ळें न्हू तुमका? चेन कोणी तरी तोडपाक ट्राय केल्लेली, म्हणजे ऑलमोस्ट ती तोडलेलीच आसा. ही पळय, ह्या सायडीन न्हू ही चेन लांब आसा आणि ही सायड न्हू अर्दी तुटलेली आसा. आणि समज ही चेन मोठी आसलेली जाल्यार न्हू म्हाका लागपाची. ही चेन कितें जाली सांग, कोणी फाडसून ओडली पळय ती न्हू म्हाज्या टी शर्टान उरली आणि म्हाका मात्तूय फील जावंक ना. कित्याक की ही सारकी बारीक आसा चेन, पातळ आसा म्हणून. आणि जेन्ना आयज हांव सकाळी कपडे धुवपाक गेले पळयात, वॉशिंग मशिनान जेन्ना घालताली तेन्ना न्हू ही म्हाज्या कपड्याक शिरकोन आसलेली. तुमकां खरें सांगू, हांव इतले खोशी जाले ही पळोवन सांगू शकना. आणि तितले दुखूय जाले कित्याक की ही अर्दी सरपळी न्हू तुटलेली आसा. ही आतां तेंच्या हातीक मेळ्या काय खंय पडल्या सांगू शकना. पण इतली 1000% गॅरंटी आहा, ही न्हू चोरांनी ओडलेली. म्हणजे अशें मारलेली पळय, ती अर्दी सायड म्हाका दिसता तेंच्या हातीन येयली आणि अर्दी ती म्हाज्या टी शर्टान भितर शिरकोन उरली. काल म्हाका कळोंक ना भितर आसा ती. पण आयज न्हू हांव हे कपडे न्हू म्हाजे वॉशिंग मशिनान धुवपाक घालताले तेन्ना न्हू ही जप्प करून पडली. आणि तुमकां खरें सांगू, म्हाका पळोवन न्हू इतली खोशी जाली खबर आहा. अशें दिसलें की देवान आपणाचो चमत्कार दाखयलो कसो त्या टायमार. आणि थँक गॉड गायज, ही गावली म्हणून. आणि थँक्यू तुमकां म्हणपाक सोदता की तुमच्या न्हू प्रेयराक लागून न्हू ही म्हाका डॅडीन एकुलती एक वस्त दिल्लेली न्हू, ही म्हाज्या वांगडा आसतली सदांच म्हणून. आणि आयज तुमच्या खातीर न्हू, तुमच्या प्रेयराक लागून म्हाजे कडेन ही सरपळी आयज पावल्ली आसा म्हाज्या हातीन. आणि अशें दिसता की म्हाजो न्हू डॅडी म्हाज्या वांगडा सदांच आसा कसो. तुमकां सांगूंक शकना हांव इतले आयज हॅप्पी आसा, इतले हॅप्पी आहा. Okay, guys. So sorry. Not at all feeling well. Cold, fever. तुमका खबर आहा म्हाका सायनस इश्यूज, चेस्ट ऑन कोल्ड. आणि येस, खरंच बरें फील जायना. आणि थँक्यू वन्स अगेन. तुम्ही खूप प्रेयर्स केले माझ्या खातीर, अंकिता खातीर. घे म्हणून कॉमेंट्स, घे म्हणून मेसेजीस. असोच सपोर्ट दाखया गायज. आणि म्हाका उलोवंक जायना, खरंच मारता. खरेंच बरें ना. 101 फीवर आसा म्हाका आणि खूप त्रास जाता सारके. पण स्टील तुम्ही इतलो टायम काडलो म्हाज्या खातीर, जस्ट टू से गॉड ब्लेस यू, तुमचे बरें जावं, तुमची वस्त तुमकां मेळ्ळ्या पुरो. जाल्यार वाय नॉट मी? 5 मिनटां कित्याक काडूं शकना हांव तुमच्या खातीर? हांव खोकीत बीन जाल्यार मातशें अंडरस्टँड करा. इट्स अ ऑकवर्ड मुमेंट, आय नो, बट स्टील
रियली नॉट फिलींग वेल. आणि येस, थँक्यू सो मच तुमच्या प्रेयर्सा खातीर. आमची आमकां वस्त मेळलेली आसा. बट ओन्ली वन इशू की यू नो ती तुटलेली आसा. दाखय वा हे पळय हांगा दी पळय. ही जी चेन आहा खबर आसा, एक सायडीक तुटल्या पळय, पळयल्या. सो कोणी ती फाटल्यान टाक करून मारल्या आणि ती हातीन गावच्या जाग्यार त्याच्या कपड्याक शिरकोन उरली. ओके. आणि कितें म्हणूंक तुमकां, कितें गावता लोकांक अशें करून म्हाका कांयच खबर ना. आय हॅव नो क्लू कितें गावता तेच कळना. बट कोणी ही चेन मारल्या, ओके, कोणी चेन मारल्या, तो तर मनीस ऑर ते मनीस म्हाजी व्हिडिओ पळयता जाल्यार हांव तुज्या बद्दल केन्नाच कितें वायट म्हणिना. यू स्टील हॅव टायम. तुजे कडेन आजून टायम आसा. वर्क हार्ड, लूक आफ्टर युअर फॅमिली. आणि असल्या फालतूर फ्रेंडशिपा मदीं पडो नाका, असल्यो चोरयेच्या लफड्यांनी पडो नाका. लायफ इज रियली बॅड. म्हाज्या वांगडा एक हॉरेबल इन्सिडेंट आसा. ह्या बद्दल आय वील डेफिनेटली शेअर वन डे. आणि दॅट मुमेंट आय वील डेफिनेटली लव टू शेअर विथ यू गायज वन डे फॉर शुअर. सद्या म्हजे कडेन ताकद कांयच ना उलोवपाक. बट कोणी ही चेन मारल्या पळय तेका हांव म्हणूंक सोदता, तूं तर म्हाजी व्हिडिओ पळयता जाल्यार मे गॉड ब्लेस यू. आनी देवान तुका खूब कितें दिल्या पुरो. वायट बूत तुजी आसा ती काडून भायर उडयल्या पुरो आनी तुका बरी रीत शिकयल्या पुरो. आयज तूं चेन स्नॅचिंग करता त्या जाग्यार तूं खंयसर तरी न्हू बऱ्या कामाक लागचो म्हणून हांव देवा कडेन मागता. तुजें कांय वायट मागिना. आनी म्हाज्या हातीक पासून गावलेलो न्हू जाल्यार हांव तेका पुलिशेक दिवचो नासलो. आय वील डेफिनेटली तेका बसोवन समजयतलो आसलो. कित्याक हांव जाणा एका केसी फाटल्यान आवय बापूय कितले धांवतात पळय ते. क्रिमिनल केसी जाल्या काय आवय बापायचेर लोक कशी बोटां दाखयतात पळय ते. आय नो, म्हाका खबर आसा सारकें. ओके, सो प्लीज अंडरस्टँड. सो जालें कितें, आमी जेन्ना म्हापसा ब्लॉगिंग करीत गेली खबर आसा, चेन अशीच आसली तेजी. बट येता आसतना बायकीर व्लॉग करूंक गेले पळय तेन्ना तेका कॅमेराचेर म्हणजे स्क्रिनीर दिसलें, चॅक करपाक गेले ते आवाज, चेन ना म्हणून. म्हाका कितें दिसता जाणा, जेन्ना आमी ती फुलां बिलां घेतली पळय ते लेनीनूच तेजेर खंय तरी फाटल्यान मारली ती चेन. ओके, आमी जाय जाल्यार थंय वचोन शॉपांचे CCTV हे ते घेवं शकता आनी वी कॅन इजिली फायंड आउट कोणी केला पळय ते. बट कोणाक त्रासान घालून आमकांय बरें दिसना, कित्याक आमकां खबर आसा स्ट्रगल कसो आसता तो. ही चेन आमकां व्हडली कित्याक तेज्या आवय बापायन तेका माये मोगान केल्लेली. आनी कितें म्हणूं तेच कळना, कित्याक सिरियसली म्हाका सारको सॉलीड जोर येता. सारकें बरें ना जिवाक म्हाज्या. आणि मेन थिंग गायज कितें जाणा, जेन्ना आवय बापूय आसता पळय तेन्ना ती कितें वस्त दिता न्हू तेंचो व्हॅल्यू आसना. आनी जेन्ना ती संवसारान नासता पळय तेन्ना न्हू बारीक वस्तूचो न्हू व्हडलो व्हॅल्यू जाता. अशें की व्हडलो डायमंड, व्हडलो खजानो गावलेल्या भाशेन. ते तर तेंकांच कळटले जेंका न्हू आवय बापूय ना. खंयच्या चेडवाक आवय बापूय ना या खंयच्या चेड्याक आवय बापूय ना. जी आवय बापायन वस्त बारीक सुद्दां दिल्लेली आसता पळय ते न्हू व्हडलो खजाना कसो. आनी ती सदांच आमी सांबाळून दवरपाक जाय. त्या खातीर तुमकां सदांच सांगता की जे मेरेन तुमच्या वांगडा आवय बापूय आहा पळयात ते मेरेन न्हू आवय बापायचो रिस्पेक्ट करात. आवय तुमकां बारीक सुद्दां दीत न्हू अशें इन्सल्ट करूं नाका, हे कितें गे मम्मी काय म्हणून. सारकें न्हू की आमी एवरी टायम आमच्या आवय बापायक डिसरिस्पेक्ट करतात. हांवें पसून केल्लो आसा, ना म्हणिना. आय एम वन ऑफ देम. हांव दुसऱ्यांक बोटां दाखयना. बट जेन्ना तुमकां मॅच्युरिटी वाडटा, स्लो स्लो तुमी मॅच्युअर जाता तेन्ना तुमकां कळटा की आवय बापायन स्ट्रगल कितें केला पळय ते एक वस्त घेवपा साठी. हांव जेन्ना हो शर्ट घेवपाक म्हापसा वयता, बाजारान वयता जाल्यार हांव बार्गेनींग करता. 500 रुपयाचो शर्ट म्हाका 200 दी मरे म्हणटा.
त्या 200 फाटल्यान कितलो हार्डवर्क आसता पळय, आवय बापायचो आसतालो पळय, तो आतां आमकां कळटा की आमी आतां खूद घेवंक वयता. आमी भाजयो हाडूंक वयता, आमी नुस्तें हाडूंक वयता, आवय बापूय हाडटालो. कितलो स्ट्रगल जाय, कितली मेहनत जाय. आतां म्हाका जोर येयल्यार म्हाका अशें दिसता की हांव आडवो पडलो गो. पण त्याच जाग्यार तुमच्या घरांत आवय बापूय आसता, जेंकां जोर आसता, थंडी आसता, पूण तेंची डेली लायफ तेंकां करचीच पडटा. सकाळीं उठचें पडटा, भुरग्यांक स्कुलाक व्हरचें पडटा, ब्रेकफास्ट करचो पडटा, घोवा कापडाच्या रांदून दिवचें पडटा. सो हे तुमी न्हू तुमच्या एका जाग्यार रावा आनी फील करून पळया. हे तर तुमी फील करीत न्हू, तुमकां डेफिनेटली लायफ, स्ट्रगलिंग लायफ खंय ती रोकडीच कळटली. दुसरी गजाल, आयज तुमचे कडेन कितें आसा, हांव तुमकां अशें म्हणिना वच आनी खंय सेवींग कर आनी कितें कर, हांव तो रूल फॉलो करिना, बिलकूल फॉलो करिना. हांवें फुडली लायफ पळोवंक ना, फुडलो म्हयनो पळोवंक ना, फुडलें वर्स पळोवंक ना. हांव आयच्या दिसाक बिलीव करता आनी पोट भरून खाता. म्हाजे तुमी ब्लॉग पयले आसतले, बरे जाग्यार आमी खावंक वयता, घरांत नुस्तें बरें हाडटा. आसा देवान दिला पोट भरून खावप, न्हेसप बरें, बरी वस्त घेवन भोंवप, बरे जाग्यार भोंवप, गर्लफ्रेंडांक बरें घेवन भोंवप, जाय तें हॅपिनस दिवप. फाल्यां कोणी पयला मरोन वयताना कोण घेवन वयतलो सगळें? ही गाडी घेवन वयतलो हांव, पयशे घेवन वयतलो, मोबायल घेवन वयतलो ना. एन्जॉय करा, बट डोंट फॉल इन सच थिंग्स. हे ज्यो चोरयो, चेन स्नॅचिंग, तुमकां हेज्या बद्दल हांव एक गजाल सांगतलो. व्हेरी सून, टायम ना अजून येवंक ना, बट आय विल शुअर. तुम्ही पयला आसतले म्हाज्या हातीर म्हाज्या भयणीन राखी बांदल्या, पण हांवें म्हाज्या भयणीक केन्ना व्लॉगान दाखोवंक ना, मम्मीक डॅडीक कोणाक दाखोवंक ना. आय एम वेटिंग फॉर गूड डेज. थोड्या दिसांनी वी वील गेट मॅरी. एका घेवन हांव आमच्या घरा वयतलो. इन फ्युचर तुमी आमचे व्लॉग्स हांगार पळोवचिना आनी एक थोड्या म्हयन्यांनी आमच्या घरा कडल्यान पळयतली, फॅमिली पळयतली. सो टोटली डिफरंट. त्या वस्तूक न्हू हांव रेडी जाता. आय एम गिवींग टायम. हांव म्हाका आनी हेका टायम दिता. फाल्यां तो टायम मेळचो ना. वी वॉन्ट एबल टू गेट कितें म्हणटा तें इनवॉल्व इन ट्रॅव्हलिंग, हेतून तेतून. जे कोण एका भुरग्याची आवय आसा तेका खबर आसता आपणाच्या भुरग्या फाटल्यान कितलो टायम वयता. तेका पळयचो पडटा, दीस रात न्हिदाना आवय भुरग्याक सांबाळटा. ती लायफ म्हाका तेका दिवपाची ना. तिची लायफ यंग एजीचेरूच हॉस्पिटलांनी गेल्या. परत आनी एक वर्सान परत तीच लायफ. लेट हर एन्जॉय. तेका मनाक अशें दिसता येस आपूण आयज लायफ जगली, आतां लेट्स गेट मॅरीड फॉर शुअर. तशें खूब जाण क्वेश्चन विचारताले न्हू म्हणून. आनी प्लीज परत एकदां सांगता, तुमी असले लफड्यांनी पडो नाका. कोणीय चेन काडल्या ही मॅसेज तुका डायरेक्टली, बी अ गूड पर्सन, बरो भुरगो जा. फुडें आयज तूं चेन मारल्या, फुडें तूं कोणाचो खून करतलो, जो कोणाचो रेप करतलो, जावं आनी कितें करतलो, ते तितल्या एक्सटेंडार वयच्या परस यू हॅव टायम. आतांच सुदार. गॉड वील ब्लेस यू वीथ अ लॉट ऑफ सक्सेस. देवाच्यान सांगता तुमकां, आनी कांयच म्हणिना. बाकीचे कितें आहा ते सांगतले, म्हाजे कडेन खरेंच उलोवंक जायना. हांव मातसो बिहायंड द सीन वयता. आय एम नॉट फिलींग वेल गायज, सो सॉरी. कितें उलयतलें आतां. उलयता. सो गायज तुमकां न्हू हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता, कित्याक की तुमच्या ब्लेसिंगांक लागून न्हू म्हाजी ही चेन आयज म्हाज्या वांगडा आसा, म्हाजो डॅडी म्हाज्या वांगडा आसा. गायज तुमकां हांव एकूच सांगपाक सोदता, जेन्ना न्हू
कोणाच्या लायफान मम्मी डॅडी आसा ना पळय त्यांना न्हू तेंच्यांनी दिल्लेले बारीकशे बारीक जो सुद्दां न्हू व्हडलो व्हॅल्यू असता. आनी कोण भुरगीं सुद्दां आतां म्हाजो ब्लॉग पळयता पळयात, थोडे अशें असता हांव खूद करतालें मम्मा म्हाका हे कपडे आवडोंक ना गे तुवें हाडलेले, मम्मा म्हाका असलेच कपडे जाय गे. पण आतां न्हू म्हाका तीच गजाल याद येता. आनी तुमकां सुद्दां तेच सांगता की आवय बापूय न्हू सदांच मेळना. बाकी दुनियांतली न्हू सगळी वस्तू गावतात सोडून आपणाचे मम्मी आनी डॅडी. जितली ती मोग करता पळय तितली न्हू कोणूच मोग करिना. आनी मेन ती कितेंय ती बारीक सारीक हाडटा खबर आहा, घेवपाचें आनी सुशेगाद हॅप्पी रावपाचें. इन फ्युचर आपणाच्या पांयार उबें रावन तुमकां जाय ती वस्त घेयात अशें हांव म्हणटा. पूण जो ती मोग दिता पळय ती सदांच वांगडा आसना. आतां म्हाज्या वांगडा कितें आहा, मम्मी डॅडी कोण ना पण तेंच्यांनी दिल्लेले न्हू एक एक याद आसा. आनी ती न्हू हांव सदांच सांबाळून दवरता. आनी म्हाज्या वांगडा कांयच ना. आनी आतां एट प्रेझंट देवान दिल्लेली न्हू म्हाजी व्हडली फॅमिली आहा ती जावन आसा तुमी. आनी गायज म्हाज्या न्हू तोंडांतल्यान उतरां भायर सुटना, सॉरी म्हणटात त्या खातीर. आनी आमच्या चॅनलाचेर समज तुमी नवे आसात जाल्यार आमच्या चॅनलाक लायक करात, शेअर करात आनी सबस्क्रायब करात. ते मेरेन आमी तुमकां मेळटा फाल्यांच्या व्लॉगान. बाय बाय. डेड काम झाला सो सॉरी गाईस. गुड नाईट.